काँग्रेस इज अनेबल टू फाइंड तितून नवीन काय ना, काँग्रेसी केन्ना लिडर म्हणटा तो मेळोकूच ना, आनी अजूनूय तेंच चल्लां. आनी म्हाका दिसना काँग्रेस ही केन्ना तरी ऑपोजिशन आसली म्हणून, पूण लोक थोडे लोक तेंचेर विश्वास दवरतात, तांकां मतां मारतात, लास्टाक विश्वासघात जाता. तर म्हाका तरी दिसना ह्या फुडें तांकां मतां मारतले, कित्याक सादो एक लिडर ऑफ ऑपोजिशन डिसायड करपाक तांकां इतले दीस आनी इतले राती लागतात, आनी कितें ड्रामा जाला तो सगळ्यांनी पयलो करता. सध्या पळयत जाल्यार काँग्रेस ऑपोजिशन पार्टी मेन ती कॉलेप्स जाल्ल्या भशेन आहा. कितली जबाबदारी वाडल्या आरजीची अशें दिसता? भरपूर चड जबाबदारी वाडल्या. आनी हें अशेंच न्हू की काँग्रेस आतां कॉलेप्स जाल्ल्या हेका लागून न्हू. इतलीं वर्सां गोंयच्या असेंब्लीन फक्त सेटिंगां जातालीं, फक्त एकामेकाक सांबाळून घेताले, एका टेबलार बसून जेवताले आनी सगळीं मजा करताले. सो ह्या फावटी एक सामको तांकां कट्टर ऑपोजिशन म्हणना जाल्यार कट्टर एक गोंयकार कोण तरी भितर पावल्लो आसा, हार्डकोर गोंयकार पावल्लो आसा, आनी तो गोंयकारांचे जे प्रश्न आसा ते असेंब्लीन मांडटा आनी तो मांडटलो. आनी तेका लागून ही जबाबदारी जेन्ना आमी असेंब्लीन पावले, असेंब्लीन पावपाचें चिंतलेले तेन्नाच्यान आमी आमच्या खानाचेर दवरून आसा.